कार्यकर्ते आमचे ग्रासरूट वर्कर ऑल्सो has that apprehension. So I have told them that we will have a proper meeting where our CLP leader will be there, our senior vice president, myself will come, and whatever question, whatever queries are there, we will discuss. म्हाका दिसता फोंडेचे तुम्ही जे विचारले बाय इलेक्शन वी आर रेडी आणि फोंडेच्या जनतेन डिसायड केल्ले आसा की ह्या फावट बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक ते हरयतले आणि नक्की हांव सांगता की काँग्रेसीचो थंय उमेदवार जिखता. केतन भाटीकाराची एंट्री आसा. तुका हांवें कितें सांगलें की काँग्रेस पार्टी वर्क्स इन अ डेमोक्रेटीक वे. तुका सांगलें की ताणें इंटेन्शन दाखयलां आनी वी वील डिस्कस विथ अवर ब्लॉक आवर डिस्ट्रिक्ट इज देयर आवर लीडर राजेश इज देयर वील टेक तिकेट तशी ठीक आहे बीजेपीन सांगली आजूय आसा आमी इलेक्शन रेडी ना तूं तशें यू कांट से दॅट कॅन्डिडेट आसा तुमचे कडेन पूण कांयच म्हणटा सध्या काँग्रेस पार्टीन वी बिल्ड लिडर्स वी बिल्ड लिडरशीप फोंड्या तालुक्यानूच आमी कितले काँग्रेस पार्टीन कितले लिडर तयार केले मुख्यमंत्री सुद्दां जावन गेलो. डोंट से दॅट काँग्रेस पार्टी डजंट हॅव कॅन्डिडेट. केन्ना डिक्लेअर करतले डिक्लेअर केन्ना करतले रायट टायमाचेर करया. जे रुमर्स चालला आहे जे अशे म्हणजे कोण येता भितर म्हणून सो ते हेजेर एक मातशें आमचे पार्टी मध्ये मातशें हें जालें पार्टीन जर येता जाल्यार एक ब्लॉकाक आमच्या एक कन्सिडर करचो. पार्टीकाराक घेतला आणि ताका समज टिकेट दिली तुमी काम करतले काय म्हणटा काँग्रेसी बरोबर तशें अजून कांय जावना न्हू. सो पार्टीन आमकां ऑलरेडी सांगलां की आमी कितें आसा ते ब्लॉका थ्रू लोकल लिडरशिपाचेर वयतले. सो आमकां पार्टीचेर विश्वास आहा जे आमचो काम करता तुवें आतां म्हणलें पळय राजेश भाई ताका टिकेट मेळटली. टिकेट जी बाय इलेक्शना ती राजेशाकूच मागतले काय कशें कितें काय पार्टी डिसायड करतली. टिकेट आमी राजेशाकूच मागतले कित्याक इतले वर्सां सांबाळून दवरला आनी बाय इलेक्शन